Lokgontti Chapter 7 मुखेल्यांची दान देणी आणि लेवितांची संस्कारणी. गाड्यांची भेटवणी. मोइजेसान सर्वेस्पराचो तोंबू उबारलो त्याच दिसा ताणें तो माखलो आनी ताचेर बराबर उरलोलें सगळें सामोण आनी तांची भेटवणी केली. उपरांत कुलांच्या मुखेल्यांनी आनी जाणकां लोकगोंती करूंक हुकूम दिल्लो सर्वेस्पराक आपली दान देणी हाडलीं. 6 गाडयो आनी 12 बैल, दोग मुखेल्यांक एक गाडी आनी दर एका मुखेल्याक एक बैल. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, जमातीच्या तोंबूच्या वावराक ही देणी घे. तांच्या वावरा प्रमाणे ती लेवितांच्या हातांत घाल. म्हणटच मोइजेसान त्यो गाडयो आनी बैल लेवितांक दिल्यो. गेर्शोन कुलांच्यांक 2 गाडयो आनी 4 बैल आनी मेरारी कुलांच्यांक 4 गाडयो आनी 8 बैल हे परी तीं वांटून दिलीं. आनी इथामार आरोनाच्या पुता खाल तांणी सगळो वावर करूंक जाय आसलो. पूण मोइजेसान कोहात कुलांच्यांक गाडयो व बैल दिले नात, कित्याक तांचें सामोण तांणी आपल्या खांदार धरून व्हरूंक जाय आसलें. somorponनाची भेट. वेदीचें समorponn करचे खातीर मुखेल्यांनी bhettô हाडल्यो. तांणी आपली देणी vedi-xim हाडली तेदना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, दर एका मुखेल्यान वेदीच्या समorponना खातीर आपली भेट हाडची. आनी तांणी आपल्यो भेटो हे परी केल्यो. पयल्या दिसा जुडाच्या कुलान नाशोन अमिनादाबादाच्या पुतान. दुसऱ्या दिसा इजाकाराच्या कुलान नेथानेल जुआरच्या पुतान. तिसऱ्या दिसा जेबुलूनच्या कुलान एलियाब हेलोनच्या पुतान. चौथ्या दिसा रुबनाच्या कुलान एलिजू शेदेवराच्या पुतान. पांचव्या दिसा सिमियोनाच्या कुलान शेल्लुमिएल जुरिशादायाच्या पुतान. 6व्या दिसा गाडाच्या कुलान एलियासाफ दुएल्याच्या पुतान. 7व्या दिसा एफ्रायमाच्या कुलान एलिशामा आमिहुदाच्या पुतान. 8व्या दिसा मानासेच्या कुलान गमालिएल पेदाहुराच्या पुतान. 9व्या दिसा बेंजामिनाच्या कुलान आबिदान गिडियोनीच्या पुतान. 10व्या दिसा दानाच्या कुलान अजिहेर अमिशादायाच्या पुतान. 11व्या दिसा आशेराच्या कुलान पाजिएल ओचारान्याच्या पुतान. 12व्या दिसा नफ्तालीच्या कुलान आहिरा एनानच्या पुतान. जण एकल्यान एक सारकी देणी हाडली. 1 रुपयाचो कांसो 50 औंसाच्या वजनाचो आनी 1 रुपयाचें तोस्त. 30 औंसाच्या वजनाचें दोनूय तेल मिसळ केल्या पिठान भरून ओरावाच्या भेटे खातीर 4 औंसांच्या वजनाचो एक भांगराचो कांसो धुंपान भरलोलो. एक पाडो, एक मेंढरो आनी वर्साचो एक मेंढुल्लो भेटेक, एक बोकडी फारीकपणाचे भेटेक आनी 2 बैल, 5 मेंढरे, 5 बोकड्यो आनी वर्साचे मेंढुल्ले एकताराचे भेटेक इस्रायलाच्या मुखेल्यांनी वेदीच्या समorponनाक भेटयल्ली देणी हे परी जातली. रुपयाच्या 12 कांशे आनी रुपयाची 12 तोस्तां
आनी भांगाराचे 12 कांशे. दर रुपयाचे दर एका कांश्याचें वजन 130 शेकेल आसलें. रुपयाचें दर तस्ताचें वजन 70 शेकेल. ह्या सगळ्या रुपयाच्या वस्तूंचें वजन 2400 देवस्थानाचे शेकेल. 12 धुपां भरलेल्या दर एका कांश्याचें वजन 10 देवस्थानाचे शेकेल आसलें. ह्या कांश्यांच्या भांगाराचें वजन सगळें मेळून 120 शेकेल आसलें. उलपायलोल्या बलिदानाक मोनजाती हे परी आसल्यो: 12 पाडे, 12 मेंढरे आनी वर्साचे 12 मेंढुल्ले. आनी बेटे बरोबर उलपांक ओरवाच्यो बhettô. एकताराचे भेटेक मोनजाती हे परी: 24 बैल, 7 मेंढरे, 7 बोकडे आनी वर्साचे 7 मेंढुल्ले. मोइसेस सर्वेस्परां कडेन उलोवन जमातीच्या तोंबून गेलो तेदना कोराराचे आगपेटे वयर थावन त्या 2 केरुबींच्या पाखोट्यां मोदें सर्वेस्पर उलयलोलो मोइसेसान आयकलें. देवाचें उतर हें.